नमस्कार. दर हडकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयला चांदेल हांगासर आणि आज आमचो कार्यक्रम आम्ही घेतली तो हांगासर आशिल्ल्या या सुंदरशा श्री सातेरी देवस्थानात. आयचो आमचो 102 भाग. सो आमच्या प्रत्येक भागान सगळ्या पळोवपाक क्युरियोसिटी आसता की आज आमच्या कार्यक्रमान कितें जातलें. डेफिनेटली हटके तर जातलेच, पण आज आमकां ऑडियन्स कशी मेळटा, पार्टिसिपंट कशे मेळटा ती भितर वतकच कळटली. सो भितर तुमी आयकूं शकता की सगळ्यांना खूप एक्सायटमेंट आमकां दिसून येता. तर भितर वचुया आनी पळोवया की आयचो भाग कसो जातलो. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. माझे नाव रशिका महादेव शेटकर. हांव चांदेलची मेंबर आसा आनी हांव आतां हेजे सारिका शिरोडकरांचे हेंचे स्वागत करता. थँक्यू. हांव चांदेलचो पंचायत मेंबर तुळशीदास गांवस. तुमच्या सगळ्यांचे प्रुडंट मिडिया टीम आनी तुमचे खास सारिका शिरोडकर हेंचे आमच्या चांदेल गांवांत हांव सहर्षे स्वागत करता. आनी ह्या कार्यक्रमाक आमच्या महिलांनी हांगा उपस्थित लावन हो कार्यक्रम बरो घडोवन घेवचो अशी तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. चांदेल गांवान आमचे सुंदर अशे फुलांनी सुंदर अशें स्वागत जालां आनी म्हाजे सगळे इश्टिण्यो हांगासर तयार आसा आयचो भाग खेळपाक आनी तांच्या बरोबर आयचो भाग खेळपाक भरपूर उमेद म्हाकाय आयला. सो आयच्या भागान कितली मजा जाता, कसले रावंड्स आसतले आनी कसल्यो गेमी आसतल्यो त्यो तुमकां थोड्याच वेळान कळटलें. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. आज आमी आसा चांदेल हांगासर आनी श्री देवी सातेरी यांच्या देवळान आमी आयचो भाग खेळटा. श्री देवी सातेरीक नमन करून आजच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. पळोवया आमच्या आयच्या भागान म्हणजे फुगोटीच्या रावंड आमी जो खेळटली तेका पार्टिसिपंट कोण मेळटा. ओके, सो फुगोटीचे रावंड खेळपाक आमची पयली पार्टिसिपंट येतली प्रभावती. मोठ्यान ताळयो मारून स्वागत करता. फुडली पार्टिसिपंट आसा उर्मिला गावस, रसिका शेटकर आणि शेवटची पार्टिसिपंट जी खेळटली फुगोट्यांचं राऊंड प्रवीणा गावस. फुगोट्याच्या राऊंडाक आम्ही सुरुवात करता. त्याच्या पयलीं आमची पहिली पार्टिसिपंट त्याची ओळख करून घेऊया. नाव सांगा परत. माझे नाव रशिका महादेव शेटकर. तुम्ही किती करता. मी घरात कितें आसता काम करता, कपडे शिवता बी तशें. आनी तुम्ही कितें पंचायत मेंबर. पंचायत मेंबर. सो तुमचो प्रश्न पळोवया तुमकां कितें येता तो. तुमकां टास्क कितें येता तो पळोवया. हितूंतले एक चीट कार्ड. ओके, तांकां प्रश्न आयला. फुगोट्याच्या रावंडाक आमी बदल केला आनी होच आमचो बदल आसा की जी पार्टिसिपंट आसा ती एक चीट सिलेक्ट करता आनी तातूंतले जे तांकां टास्क तांकां मेळटा तो तांकां. सो आमची पयली पार्टिसिपंट तिणें काडला चीट. तिका मेळ्ळा प्रश्न आनी तिजो प्रश्न सारको आय हेचें उत्तर तुवें दिवपाक जाय. आनी तांकां सपोज उत्तर येना जाल्यार तुमच्या पैकी कोणी दिवं शकता हें उत्तर. सो प्रश्न आसा भारतांतले सगळ्यांक गिरेस्त देवूळ जें आसा पद्मनाभ स्वामी ते देवूळ खंयच्या राज्यान आसा. देवूळ आयकलां तुवें पद्मनाभ स्वामीचे. आयकलां म्हणटा खंयच्या हितून आसा तें खबर ना. खबर ना तांकां. तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा हे देवूळ खंय आसा तें. हांगा यो सांग. ओके, ऑडियन्सान हांगासर आमकां उत्तर येता केरला. ओके, हांगासर उत्तर आयला केरला. आनी म्हाका दिसता अजून कोणाक खरें दिसूंक ना की उत्तर सारकें आसा. कशें उत्तर सारकें आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्या. आणि हो प्रायज होता बाबलो गावस हांकां आनी तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्या खातीर. नाव सांगा. माझे नाव प्रभावती प्रभाकर भाई. तुम्ही कितें करता. हांव घरात आसता. कितें करपाक आवडटा. आवड कसली आसा तुमकां. शेतीची. शेतीची आवड आसा. कितें लायतात शेतान. शेतान भात रोयता तरवो भात बी मिरची लावता. आणि ते तुका पदां बी म्हणपाक कशी आवड आसा. केन्ना पदां बी म्हणल्या
डान्स बी केन्ना केल्लो फुगड्यो बी केन्ना घालता तूं हय फुगडी घालता फुगडी घालता बाकीच्यांक सगळ्यांक खबर आहा ती कितें करता ती ओके तुमचो प्रश्न पळोवया तुमकां कितें मेळटा प्रश्न मेळटा की टास्क मेळटा तो हितूंतले एक चीट काड ओके तांकां सॉंग म्हणपाक जाय आनी सॉंग 3 सॉंगां म्हणपाक जाय तुका आनी त्या सॉंगान सपना हे शब्द येवपाक जाय केन्ना आयकला पदां तुवें आं पदां केन्ना आयकला सपना हे शब्द येवन पद म्हणपाक 3 पदां जाय आमकां तुमी तयार करून दवरा तुमची पदां सपोज तुका येना जाल्यार ती लसता काय तिका टेन्शन येयला म्हाका कांयच कळना येतले दिसता ते एक तरी येतले कशे ट्राय करता हय ओके तुमच्या पैकी कोणाक खबर आसा 3 पदां जाय सपना हो शब्द येवंक जाय भितर तुमच्या पैकी कोणी येवंक शकता सोंपेशें आसा सॉंग सगळ्यांकूच येता भितर फक्त सपना हो शब्द येवपाक जाय स्वप्नातल्या कळ्यानो उमलून काच केव्हा दुसरे आनी एक 3 म्हणपाक जाय ती हिंदी उपकारता एक जाले एक सारखे म्हणले दुसरी 2 हो प्रायज आमी कोणाकूच दिवं शकना नेक्स्ट पार्टिसिपंट नाव सांगा तुमचे उर्मिला लक्ष्मण गवस तुम्ही कितें करता आम्ही शेतीचे काम शेतीचें काम करता तुमकां अशें खेळ खेळपाक बी आवडटा आवड आसा केन्ना पार्टिसिपेट केल्ले अशें कार्यक्रमान ना हांगासर कार्यक्रम जातात तुमच्या गांवांत कसले फुगडे. कार्यक्रम जातात फुगडे, फुगड्यांचे तूं फुगडी म्हणटा म्हण म्हण पळया फुगडी एक दारातले तुळशी काय पानन पान फुलशी काय पानन पान फुलशी असो एक तरी लायन म्हणली तिणे पयलेच फावटी काय मायक हातीन धरून ते फुगडी म्हणला तेका लागून मोठ्यान ताळ्यो घेवन तिच्या खातीर ओके हो एक चीट काड तांकां येयला कभी हा कभी ना तुमकां हांव प्रश्न विचारतले त्या प्रश्नाची तुवें हय आनी ना म्हणनासतना उत्तरां दिवपाक जाय हां 40 सेकंडचो टायम आसतलो हां तुमचो टायम सुरू जाता आतां हय आनी ना म्हणपाचें ना उगी रावप ना तकली हालोवप ना तुमी सांगले तुमी पयलीच फावटी कार्यक्रमान भाग घेता न्ही आं ओके हांगा ऑलरेडी हय आयले एज एक्सपेक्टेड तुमच्या पैकी कोणाक खेळपाक जाय कभी हा कभी ना रावंड जाल्यार फुडें येयात ओके क्रिशा आमच्या बरोबर कभी हा कभी ना खेळटले क्रिशा तुजो टायम सुरू जाता आतां तुवें कार्यक्रमाक हांगासर पयलीं भाग घेतिल्लो आं उलय उलय ना ही आनी शाणी पळय तिका सांगता ना म्हण गो नांव सांगा तुमचें सेजल श्रीकांत गांवस ओके तुमच्या बरोबर आमी हो रावंड सुरू करता तुमचो टायम सुरू जाता आतां तुमी केन्ना कभी हा कभी ना हो रावंड पळयल्लो हाजे पयलीं म्हाका दिसता हांगासर कोणाकूच कांयच प्रायज घेवपाची इच्छा ना आनी एकटे कोण पार्टिसिपंट लास्ट नांव सांग आरती अजित गांवस आरती तुज्या बरोबर कभी हा कभी ना हो रावंड आमी सुरू करता तुजो टायम सुरू जाता आतां कशें दिसता हांगा येवन बरें दिसता खेळ खेळपाक आवडटा हय कॉन्फिडेंटली हय मोठ्यान ताळ्यो घेवन सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर तांकां हो रावंड थ्रू करपाक जावंक ना पण एटलीस्ट हांगासर येवन मायकाचेर उलोवन तरी गेली शेवटचे पार्टिसिपंट आनी शेवटचे प्रश्न ताका तुका एक म्हण आसा ऊस गोड लागली म्हणून ऊस गोड लागलो म्हणून मुळा सकट खावपाचो न्हू सारकें उत्तर आनी म्हाका दिसता हे पयलेच पार्टिसिपंट आसा जेका उत्तर सारकें आयला आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रेच्युलेशन्स थँक्यू फायनली आमचो फुकटांचो रावंड आमी हांगाच सोंपयता जेंकां प्रायजां मेळूंक ना म्हणजे तोंडां तुमी पळोवंक शकतात कितें जाल्यार ते टेन्शनान पण आसून ताचे खातीर मोठ्यान ताळयो दिवया आनी खेळुया आमचो फुडलो रावंड धमाल जोडी ह्या रावंडाक आमी सुरू करतात आनी आमच्यो आयच्यो धमाल जोडी आसात संतोष भाईप आनी लक्ष्मी भाईप तुकाराम गांवस सुप्रिया गांवस आनी रामा गांवस आनी वैशाली गांवस ही आसा आमची आयची 3 धमाल जोडीची पार्टिसिपंट आनी सुरवात करूया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटांची वळख करून घेवन संतोष भाईप आनी लक्ष्मी भाईप तुमच्या बद्दल सांगा लग्नाक कितली वर्सां जाली लग्नाक आता 28 वर्सां 28 वर्सां आनी तुमचे त्या टायमार कितें आशिल्लें लव मॅरेज आशिल्लें की अरेंज मॅरेज आशिल्लें आं अरेंज मॅरेज आशिल्लें तिच्या बद्दल सांगनशें जाल्यार कितें सांगतले तुमी तिच्या बद्दल बरें कितें सांगचें जाल्यार कितें सांगतले
आता 28 वर्सां जाली सो भरपूर खबर आसतलें. बरें सांगपाचें मरे ताका कामाचें कितें सांगपाची गरज ना मी आणि बाकीचे म्हणजे कशें बाकी सगळं व्यावहारिक दृश्ट्या सांगपाची गरज ना, सगळें तेच चलयता. आणि तेंच्या बद्दल अशें वायट कितें सांगतले जाल्यार कितें सांगतले जे तुमकां अजिबात आवडना तिचो स्वभाव? वायट म्हणजे लक्षात रावना इतलेंच आनी कांय ना. आता वय जालें नाही गे, आधी पासून रावनाशिल्ले की आतांच रावना? आतां आता वय जालें. ओके. आणि तुमी कितें सांगतले तेंच्या बद्दल? माझो भाऊ बरो तर सगळ्यांकच खबर आहा सारको बरो तो. सगळो लोकच जाणत, सगळो आसपासचो चारय गांव हे धांव सगळे लोक जाणत माझ्या भावाक बरो म्हणा. तेचे कडेन वायट कितेंच ना, दुसऱ्याचे कोणचे वायट ना, घरातले कितें वायट ना, सगळे बरे तो जाणा. आणि वायट गुण कितें सांगतली? वायट गुण तिचे कडेन नाच. अरे वा, नाच खंय. ओके. आणि अशें की तुमची आतां फुडें स्वप्न कितें आसा आयुश्यांतलें? पयलें मेन म्हणजे म्हाजो शेती वेवसाय म्हाजो. आनी हांव गायीच्या क्षेत्रांत जवळ जवळ 32 वर्सां धंदो केल्लो. हां. त्याच्या हेच्यार माझे सगळो संसार जो परिवार माझे सगळे माणूस माझे त्याच्यामुळे त्यांच्या वांगडा मी सहकार्यात वचपाचो ते सांभाळून. अरे वा, खूप सुंदर. आणि दुसरं म्हणजे आता आमचे फुडले विचार म्हणजे आमचे भुरगे दोग जाण असत ते शिकलेले असत, तेंचे बरे जाले का ते आमचे बरे, आणि काही काय ना. खूप सुंदर विचार आसा आणि स्वप्नाय तेंची खूप बरी आसा. तुमच्या बद्दल सांगा. हांव रिटायर्ड पर्सन. हांव सर्विसेक आसलो टेलिफोन एक्सचेंजीक. आतां हांव रिटायर आसा. आतां रिटायर म्हणजे कितें सर्वीस तर जाली, आतां काय ना. आतां फक्त काय ना, घरचें बघप आनी कितें घरचें कितें आसा तें सांबाळप. ओके. तुमच्या घरकान्नी बद्दल सांगतले जाल्यार कितें सांगतले? घरकाण्या बद्दल सांगतलो जाल्यार घरकाणीचें एक अशें आसा, म्हणजे घरकाणी म्हणजे एक कला कौशल्यान नटलेली हे आसा, तिचे कडेन उत्तम प्रकारची कला आसा. परत सगळे घरातले सगळे सांबाळप कशें हे पण ताका सगळें खबर आसा व्यवस्थित. म्हणजे त्यामुळे म्हाका काय तसो त्रास जायना ना, आनी म्हाका काय सांगपाची गरज. पण कशें आसा, एक एखाद्या वेळी कशें आसा, क्लिननेसच्या बाबतींत म्हाजेर तेजें पटना. खरें सारकें ऑनेस्टली सांगतात. अशें आसा. बाकी काय ना, बाकी सगळे सॅटिस्फाय आसा. तुम्ही सांगा. त्यांच्याबद्दल सांगतले म्हटलं काय ना तसे, फक्त जेवणाकडे मातशी कटकट. जेवणाकडे मातशी कटकट आसता. म्हणजे कितें तुमचें जेवण कितें बरें जायना? म्हाका जेवण बरें करूंक येयना. अरे वा, ती बरी ऑनेस्टली सांगता की आपलें जेवण बरें करपाक येयना. सगळ्यांक सांगता, सगळ्यांक खबर आसा म्हाका जेवण बरें करूंक येयना हे. ओके. तुमचें स्वप्न कितें आसा आयुश्यांतलें? आयुश्याचें म्हणजे आमी सगळे सॅटिस्फाय आसा. फुडलें कितें आसा, लग्नाक कितली वर्सां जाली? लग्नाक 29 वर्सां. 29. आनी तेन्ना कितें आशिल्लें, लव मॅरेज की अरेंज? ना ना, अरेंज मॅरेज. अरेंज मॅरेज. आमचे फुडले कपल तुकाराम आणि सुप्रिया. हांव तुकाराम गांवस, रिटायर BSNL. रिटायर्ड. ओके. आणि लग्नाक कितली वर्सां जाली? 35 years. 35 years. सांगपा सारकें तेजें कांय उरोंक ना. काय थुडूकुत ना म्हणजे सगळे गुण तिचे सगळे सुंदर गुण. म्हणजे सर्व गुण संपन्न अशी तुमची घरकान म्हणटा तुम्ही. म्हणजे वायट बी अशें काय सांगपाचें ना जे तुमकां. सांगपा सारकें ना. आणि तुम्ही कितें सांगतली तेंच्या बद्दल? त्यांनी आमकां लग्न करून हाडलां, थंयच्यान बरी साथ दिल्या. तेंचे पासून कांयच अशें वायट सांगपाचें कांयच ना. ओके. पण तेंच्या मदीं तुमकां जर कितें बदल करपाक जाल्यार कितें करतली तुमी? बदल आतां कितें करतले बदल? अरे वा, खूप सुंदर तिने सांगले. आता आनी कितें करतली बदल काय म्हणून? मोठ्यान ताळयो जावन तिच्या खातीर. 35 वर्साचो संवसार म्हणल्यार भरपूर वळखता आसतले एकामेकाक. तेंची आवड निवड तेंच्या बद्दल इतली म्हायती आसली जी तेणें सांगले की आतां आनी बदल करून कितें करतले, आतां जाले 35 years. सो पळोवया की आतां आमची जी जोडी आसा ती एकामेकाक कितली वळखतात ती. खेळुया आमचो एक जो स्पेशल रावंड आसा तेंच्या बरोबर, ती एकामेकाक कितली वळखता ती पळोवया. आनी जी 2 जोडी थ्रू जातली ह्या रावंडाक ती वतली फायनल रावंडाक. धमाल जोडी ह्या रावंडाक आमी सुरू करता आनी हो आसा आमचो पयलो रावंड. आनी ह्या रावंडाक जी 2 कपल थ्रू जातली ती वतली फुडल्या रावंडाक म्हणजेच फायनल रावंडाक. सो आमच्या ह्या रावंडाचो पयलो प्रश्न आसा, तुमच्या घरकाराचे आवडटे नुस्तें खंयचें? संतोष आनी लक्ष्मी वयर म्हाका दाखयात तो हे कितें बरयलां तें, आनी सांगल्यार उपकारता कितें व्हडल्यान मातशें. सुंगटाचें हुमण म्हणजे सुंगटां. तुमी कितें बरयलां? सुंगटां? आं, सुंगटां. ओके. मोठ्यान ताळयो जाली तेंच्या खातीर. सेकंड कपल इसवण. कितें बरयलां तुमी? कितें बरयलां? इसवण. अरे वा. थर्ड कपल सुंगटां. कितें बरयलां?
सुंगटा. सो एक पॉइंट तिगांकूय. फुडलो प्रश्न, तुमच्या घरकान्नीचे बेस्ट फ्रेंड कोण? नाव सांगा, त्याच्या फ्रेंडाचें नाव. ओके, फर्स्ट पार्टिसिपंट तुम्ही सांगा, नाव सांगा. सुकंती. अरे वा. नेक्स्ट कपल कितें बरयला? शोभा. कितें? अरे चुकले, हांगा शोभा, हांगा श्रद्धा. शोभा दोगांय आयल्या हांगासर ना. थर्ड पार्टिसिपंट माया. अरे हांगासर बरयला नेत्रा. चुकले. सो 2 पॉइंट थंय वता आनी हांगासर सद्या एकूच पॉइंट. फुडलो शेवटचो प्रश्न, तुमच्या घरकाराचो आवडीचो रंग. कितें बरयला पयले? राणी कलर. तुमी? गुलाबी. आनी आकाशी. आनी थंय बरयला कितें? मरून. आनी तुमचो कितें? पिंक. आनी हांगा कितें बरयला? ब्लू. सो सद्या 3-1 आसा. सो तुमच्या दोगां मदीं टाय आसा सद्या. तुमच्या घरकाराचो मोबायलाचे शेवटचे 3 नंबर. 955 955 577 577. सो आनी एक विचारचो पडटलो तुमकां. हो लास्ट हा. घरकाराच्या शाळेचें नांव. ओके, सांगा नांव सांगा. कमलेश्वर. कमलेश्वर. शांतदुर्गा. शांतदुर्गा. ओके, सो तिनूय कपल आता क्वॉलिफाय आमच्या फायनल राउंडाक. मोठ्यान ताळो जाली त्यांच्या खातीर. आयच्या भागातल्या फुडल्या राउंडाक म्हणजेच हटके राउंडाक आमी सुरवात करता. पळय हटके राउंडची पार्टिसिपंट कोणती? सुहासिनी गावस, रेश्मा शेटकर, दर्शना गावस, पूजा गावस, नेत्रा गावस आणि शेवटचे पार्टिसिपंट अनुसया गावस. हटके राउंडाक आमी सुरवात करता आणि आमच्या आयची हटके राउंडची गेम आसा ती तुमी हांगा पळोवंक शकता. आमचे पार्टिसिपंट जे आसा ते हांगासर तीग जाणां ग्रुप करून रावला, सिक्वेन्सान बसल्या ती. पयले पार्टिसिपंटा कडेन 5 बॉल दिला. त्या पार्टिसिपंटान बॉल मदल्या पार्टिसिपंटा कडेन उडोवपाक जाय, तेणें कॅच करपाक जाय आनी मदल्या पार्टिसिपंटान बॉल काडून फाटल्यान आशिल्ल्या टबान उडोवपाक जाय. सो हो सिक्वेन्स कसो पुरो जाता, कितली मजा येतली, कितली गडबड जातली ती पळोवया आनी कोण विनर जातली ती पळोवया. रेडी, स्टार्ट. ना ओके, सो हांगासर 4 बॉल्स. सो आमची ही टीम जी आसा ती आता ह्या राउंडची विनर. मोठ्यान ताळो जाली तेच्या खातीर. नेत्रा, दर्शना आणि सुहासिनी आता ह्या राउंडचे विनर म्हणजे हटके राउंडचे विनर आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आता वेळ झाला आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड खेळपाचो म्हणजेच डान्स राउंड खेळपाचो आणि तुम्ही पळोवंक शकता की आमचे जे सगळ्यो पार्टिसिपंट आसा तांकां भरपूरच टेन्शन येयला. सो टेन्शन तेंचें कमी करपा खातीर तेंच्या खातीर स्पेशल राउंड हो आणि हो डान्स राउंड खेळपाक पार्टिसिपंट पळोवया आमकां कोण मेळटा ती. कुमुदिनी, कालिंदी, करुणा, सुगंधी, वैशाली. वैशाली गावस.
डान्स रावंडाक आशिल्ले सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी पयली. ओके, तुमी सांगात सेकंड प्राइज कोणाक? कोण? वैशाली. मोठ्यान ताळयो जावनी वैशाली खातीर. ते आतां ह्या डान्स रावंडचे रनर अप आनी ताका हो प्राइज दिला तुलसीदास गांव संचानी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि डान्स रावंडचे विनर जाता डान्स रावंडचे विनर जाता क्रिशा. मोठ्यान जावन क्रिशा खातीर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. डान्स रावंड आतां वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो धमाल जोडीचो फायनल रावंड खेळपाचो. रिक्वेस्ट करता आमचे तिनी धमाल जोडी ज्यो आसा तेंच्यांनी मुखार येवचे. धमाल जोडी रावंडाक आमी सुरवात करता. आमचो हो आसा फायनल रावंड धमाल जोडीचो आनी तुमी पळोवंक शकता आमची जी पार्टिसिपंट आसा ती आपली पोजिशनींग घेवन तयार आसात हो रावंड खेळपाक. गेम आसा ती अशी, आमी तेंच्या घरकारा कडेन दिला पेपर कप्स आनी ती रावतली एक पोजिशन घेवन असो हात धरून आनी घरकारान तेंच्या एका मिनटाच्या टायमार मॅक्सिमम कप्स तेंच्या हातीचेर आनी तकलेचेर बॅलन्स करपाक जाय. सगळ्यांत चड कप्स बॅलन्स करता तो आतले ह्या रावंडचो विनर. ओके, रेडी, स्टार्ट. बेगीन काउंट करा. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आशिल्ली. ओके, सो आमच्या धमाल जोडीची विनर जातात सुप्रिया आणि तुकाराम जाता आमच्या धमाल जोडीचे विनर. मोठ्यान ताळयो जावन तेंच्या खातीर. त्यांच्यानी बॅलन्स केला 11 कप. रनरअप जाता रामा आणि वैशाली. मोठ्यान ताळयो जावन तेंच्या खातीर. संतोष आणि लक्ष्मीबाई हांकां मेळटा पार्टिसिपेशन प्राइज आनी हो प्राइज आमकां स्पॉन्सर केला तुलसीदास गांव संचानी. कॉंग्रॅच्युलेशन. रामा आणि वैशाली आता आमच्या धमाल जोडीचे रनरअप आनी तांकां मेळटा तुलसीदास गांव संचे कडल्यान हो प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आमची आयची धमाल जोडी जाता सुप्रिया आणि तुकाराम. खरें धमाल जोडीच्या विनराक मेळटा आमची जी सुप्रिया मॅडम आसा तांकां मेळटा ही सुंदरशी साडी प्रुडंट कडल्यान. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि तुकाराम हांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. धमाल जोडी रावंड आमचो हांगाच सोंपता. आतां खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड म्हणजे चक दे रावंड. चक दे रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आयची चक दे रावंडची गेम तुमी पळोवंक शकता की आमी पार्टिसिपंटच्या हातीन बॉल दिला. पार्टिसिपंटांनी एकामेका कडेन बॉल पास करपाक जाय. जो कॅच सुट्टा ती आउट जातली. सोंपीशी गेम आसा. फास्ट थ्रो करपाक जाय. कोणा कडेन उडयला आतां. रेडी, स्टार्ट. आउट. फास्ट उडयात न्हू. आउट आउट. चक दे रावंडचे रनरअप जाता रुक्मिणी गांवस आनी तांकां मेळटा तुलसीदास गांव सांचे कडल्यान हो गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
आणि चक दे राऊंडची विनर आतां सेजल गांवस आनी तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. चांदेर श्री सातेरी देवळान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुळशीदास गांवस हांच्यांनी आमकां हांगासर इन्विटेशन दिलें आनी आयचो हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. फुडल्या भागात रोखडीच मेळ्या तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा. अहो तिका रावचें ना, तिका नाका, तिका रावचें ना, तिका नाका. आतां उठा, कितें जेवण हाडूंक ना. आतां वेळ जाला. एक पिन ड्रॉप सायलंट मरे, एक आवाज येना हांगासर लिटरली. कम्मो सॉंग. कुलदीप कम्मो सॉंग. डान्स करपाक जाय तुमकां. जातलो मगे डान्स करप. हां मदींच वचप बिचप ना, कांय नाल्यार फुगड्यो तरी घालात, पण कितें तरी करात. डान्स नाल्यार फुगड्यो तरी करात.